केबल चेंज करून बघा आणि बॅनर जोडता ते मागचे ब्लॅकच नसतात आणि आम्ही लाईनीन ब्लॅक अँड व्हाईट आम्ही एक ब्लॅक एक व्हाईट राहूया ओके लाइव गाड़ी लॉक कर गाड़ी लॉक कर सुरू लाईव्ह आम्ही इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो 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 इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो सरकार वीक पेपर लीक है सरकार वीक है 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 पेपर लीक है इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान डाउन 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 धर्मेंद्र प्रधान डाउन 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 धर्मेंद्र प्रधान डाउन डाउन धर्मेंद्र प्रधान डाउन 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 अरे कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए अरे कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए अरे कहाँ गए भाई कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आणि I'll say ऐक लागी हमें चाहिए आजादी हमें चाहिए आजादी पेपर लीक से आजादी बेरोजगारी से आजादी भ्रष्टाचार से आजादी हमें चाहिए आजादी ये सरकार से आजादी ये भ्रष्टाचार से आजादी तानाशाही से आजादी पेपर लीक से आजादी हमें चाहिए आजादी पेपर लीक से आजादी ये भ्रष्ट सरकार से आजादी तानाशाही से आजादी बेरोजगारी से आजादी महंगाई से आजादी महंगाई से आजादी पेपर लीक से आजादी हुक्मशाही से आजादी भ्रष्टाचार से आजादी हमें चाहिए आजादी पेपर लीक से आजादी भ्रष्टाचार से आजादी हुक्मशाही से आजादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद 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 मोदी मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 प्रमोद सावंत मुर्दाबाद 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 प्रमोद सावंत मुर्दाबाद हाय 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 नरेंद्र मोदी 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 हाय हाय धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद
सरकार मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, युवा न्याय चाहिए। आमका जाय, युवा न्याय आमका जाय, आमका जाय, 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 आमका जाय। युवा न्याय आमका जाय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, सरकार वीक है, पेपर लीक है, 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 सरकार वीक है। पेपर लीक है, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए। आजादी, बेरोजगारी से, आजादी, तानाशाही से, आजादी, पेपर लीक से, हुक्मशाही से, आजादी, महंगाई से, आजादी, मनुवाद से, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए। आजादी, बेरोजगारी से, आजादी, पेपर लीक से, आजादी, हुक्मशाही से, आजादी, भ्रष्टाचार से, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए। आजादी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अरे गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। अरे खा गए भाई, खा गए बच्चे जी, पायाकडे बया अरे खा गए भाई, खा गए अच्छे दिन खा गए, खा गए भाई, खा गए अच्छे दिन खा गए, खा गए भाई, खा गए अच्छे दिन खा गए। अरे कहाँ गए भाई, कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए, कहाँ गए भाई, कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे कहाँ गए, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, अरे कहाँ गए भाई, कहाँ गए अच्छे दिन कहाँ गए। अरे खा गए भाई, खा गए मंदिर का जनता खा गए। अरे कहाँ गए, खा गए भाई, खा गए अच्छे दिन कहाँ गए मंदिर का जनता खा गए। सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है, सरकार वीक है, पेपर लीक है। अरे हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, हमें चाहिए, आजादी, पेपर लीक से
से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, मनुवाद से आजादी, तानाशाही से आजादी, महंगाई से आजादी, अरे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, पेपर लीक से आजादी, मोदी सरकार से आजादी, ये भाजपा से आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, पेपर लीक से आजादी, हमें चाहिए आजादी, भाजपा सरकार से आजादी, हमें चाहिए आजादी. Everybody come this side, please. असे मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद. अरे कहाँ गए भाई, कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, कहाँ गए भाई, कहाँ गए. अच्छे दिन कहाँ गए. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. कर कर स्टार्ट करा लाईव्ह बरें, आयज आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी आनी तशेंच जे नॉर्थ गोवाचे आमच्या डिस्ट्रिक्टेन जे 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात त्या सगळ्या ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट आनी तशेंच फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स महिला यूथ ओबीसी SC ST मायनॉरिटी हे सगळ्यांनी आयज हांगा एक कॅन्डल लायट आनी पिसफूल परत परत म्हणचें पडटा पिसफूल कॅन्डल लायट मार्च ऑर्गनायज केला हायलायट करपाक की सध्या आमच्या देशांत एज्युकेशनाची आणि लॉ अँड ऑर्डराची परिस्थिती कितें आसा ती आमी पळयल्या की नीटाच्या पेपर लिकाचेर आनी तशेंच जे लास्ट 10 वर्सांत एज्युकेशन सिस्टमान घोटाळे चल्ल्या ते आसून प्रायवेटायझेशन ऑफ युनिवर्सिटी जावं जे आमचे बालवाडी आणि प्रायमरी स्कूल सगळी कडेन बंद करून उडोवप आणि पेपर लीक त्या भायर कॉस्ट ऑफ एज्युकेशन इतली भयानक वाडलेली आसा की आमचे जे पिछडे वर्ग म्हणटा ते जे सेक्शन्स आसा बॅकवर्ड सेक्शन्स आसा तांकां एज्युकेशन घेवपाचे इंडियेन भयंकर डिफिकल्ट जाल्ल्या आनी ही जी सिस्टम नरेंद्र मोदीच्या गव्हर्मेंटान जी फिक्सिंग केल्या जी सिस्टमॅटीक फिक्सिंग केल्या ती फिक्सिंग अशी केल्या की फक्त जे पयशेकार लोक आसा जे BJP वांगडा कनेक्टेड आसा तांकांच फक्त सगळ्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाच्या खातीर पेपर लीक करून तांकां एक फेवरेटिझम करून खंय तरी जॉब्सा खातीर पयशे घेवन जे तेंचे सोयरे आसा जे तेंचे सपोर्टर आसा तांकांच फक्त बेनिफीट गावपाच्या खातीर एक सिस्टम रीक करून आयज इंडियेची परिस्थिती अशी करून दवरल्या की खंयच्याच वाठारांतले एज्युकेटेड आनी सगळ्या आमचे जे प्रॉब्लम्स आसा देशाचे आनी तशेंच अख्ख्या जगाचे ह्या प्रॉब्लम्साक डील करपाच्या खातीर खंयचेच भुरगे सक्षम जावन भायर सरना आमी पळयता की गोंयानूच न्हू पर फूल इंडियेन 25 भुरग्यांनी लास्ट 7-8 वर्सांनी आपलो जीव दिला पेपर लिकाच्या खातीर तशेंच कितली तरी वर्सां जाली जे इंडियेन इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर लिडरशीप प्रोड्यूस केली प्रायम मिनिस्टराचो एक UKचो प्रायम मिनिस्टर जालो गुगलाचे CEO जाले पेप्सी कंपनीचे CEO जाले कितले तरी ऑथर्स जाले कितले तरी इंटलेक्च्युअल जाले जे काँग्रेस गव्हर्मेंटान 70 वर्सां स्कुलिंग सिस्टम बरी हांगा प्रोड्यूस करून वर्ल्ड लिडर्स आनी वर्ल्ड सगळ्या सेक्शनान सगळ्या एरियेन प्रोडक्टीव आनी एक बरी क्वॉलिटीची तरणाटे जे प्रोड्यूस केल्ले लास्ट 70 वर्सांत ते लास्ट 10-12 वर्सांत BJPन
सिस्टमॅटिकली इंडियन डिस्ट्रॉय करून उडयला. सगळे जे स्कूल्स आसा ते तेंच्यांनी अमक्या किलोमिटरा भितर आमकां टिचरी प्रोवायड करूंक नाका म्हणून कितले तरी स्कूल बंद करून उडयले. जे युनिव्हर्सिटीचे स्टँडर्ड असले आमी गोंयानूच पळयता कितले तरी इश्यूज युनिव्हर्सिटीन जाता. बीजेपीचे गव्हर्मेंट ताका सिरियसली घेयना. ABVPचे आणि जे आमचे बीजेपीचे युथ मोर्चा आसा ते केन्नाच ह्या टॉपिकाक भायर सरना. आणि आमी पळयता की जे पेपर लीक हॅबिच्युअली आणि कंटिन्युअसली आतां चालू आसा ती एक सिस्टमॅटीक रिगिंग सिस्टम जाल्या जितून बेनिफीट केन्नाच आमच्या भुरग्यांक गावचे ना. हांव सदांच म्हणटा की काँग्रेस गव्हर्मेंटान आमच्या भुरग्यांक घोडे केले जे खंयच्याय रेसीन धांवूंक शकता आणि खंय फुडें येवंक शकता. लेकीन पण बीजेपी गव्हर्मेंट फक्त गाडव करूंक सोदता आमच्या यंग जनरेशनाचे आणि तेंचे हेच हेतू आसा की हेज्या फुडें बरे जनरेशन आणि बरे यूथ ह्या कंट्रीसून भायर सरचे न्हू. तेंच्यांनी फक्त बीजेपीचे फ्लॅग उखलचे आणि फातर मारपाची प्रॅक्टीस करपाची. लॉ अँड ऑर्डराची सिच्युएशन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी पळयल्या की इनोसंट जे आमी पिसफूल प्रोटेस्ट जंतर मंतरार जावं पयर आझाद मैदानार केला तेंचेर कसे लॉ अँड ऑर्डराचो दुरुपयोग करून आमच्या तरणाट्यांक एक डिस्करेज करता की तुमी तुमचो आवाज बंद करा म्हणून. आयज तुमी खंयच्याय कॉलेजीन जावं स्कुलान गेले आनी तांकां एक ओपिनियन विचारलो सादो ओपिनियन विचारलो जाल्यार तांकां आवय बापूय घरा कडसून सांगून धाडटा की तुमी उलोवनाकात म्हणून चड. आनी ही डायरेक्शन आमच्या युथान घेवची न्हू. युथाचो एक आवाज आसा, युथाची एक विचारधारा आसा जितून आमी पळयला की कितलेशे कंट्रीन युथान फुडें सगळी अख्खी कंट्री व्हेल्या आनी तशेंच इंडियेकूय व्हरताले. आयज लॉ अँड ऑर्डराच्या खातीर भंय निर्माण केला हेच्या खातीर आमचे तरणाटे उलोवपाक भियेता. पण आमचो लिडर राहुल गांधी आसा तेणे ठामपणे एक डिसिजन घेतला की छात्रो की गूंज ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर सगळे जे युथाचो आवाज आसा जो पेपर लीक जाता जे तांकां मेंटल फिजिकल इमोशनल टॉर्चर जाता घरा कडसून स्कुलाच्या इन्स्टिट्यूशना कडसून आनी तशेंच पुलिसा कडसून हेच्या अगेन्स्ट उबे रावन ठामपणे आपलो आवाज बुलंद करचो. आनी त्या खातीर आमी तांकां सपोर्ट करता, आमी युथाक सपोर्ट करता. आनी जे म्हणटात की किडे कॉक्रोच टर्मायट आनी तशेंच परत येवन स्टेटमेंट तेंचे जे युवा सो कॉल्ड युवा नेते जे करतात जे दर पावसाळ्याच्या टायमाक मशरूम कशे भायर सरतात तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आयच्या दिसाक गरज ना तुमकां सांगपाची युथान आपले डिसिजन घेवपाक. युथ इंटेलिजंट आसा. युथाक आमी सांगूंक सोदता कित्याक आमी हांगा आयज कितले तरी जमले तितूंतले युथ लिडर आसा. आमची भुरगीं आसा ल्हान तांकां आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमच्या लिडरान सांगला तशें डरो मत, कोणाक भिवपाची गरज ना. आनी जो आमचो CM म्हणटा पळय आयज ताका भिवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी युथ आमचे आनी तशेंच बाकीचे गोंया हांकां दार दाखोवन घरा धाडटले आनी युथाक खंयच्या डायरेक्शनान ही कंट्री व्हरपाक जाय त्या डायरेक्शनान ही कंट्री वयतली. थँक्यू. नमस्कार. आयज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उत्तर गोव्याची टीम हांगा जमा जाल्ली आसा. ह्यो आमी पीसफूल कॅन्डल लायट मार्च दवरलेलो आसा. हेजो मेन हेतू जावन आसा एक अवेरनेस क्रिएट करपाक की हे जे पळय आयज गोव्यानूच न्हू तर पुराय देशभर जे चल्लेले आसा देशाच्या युवकाच्या विरोधान जे वातावरण निर्माण केल्लेले आसा ह्या भाजपच्या भ्रष्टाचारी सरकारान तेज्या खातीर तेजे अवेरनेस करपा खातीर आमी ह्यो आयज कॅन्डल लायटाचो एक न्याय मार्च दवरलेलो आसा. हांव काल जस्ट आयज सकाळचे 3 दिल्लीसून पावला. थंय जे वातावरण अशें करून दवरला भयभीत, थंय युवक आयज आपल्या हक्कां खातीर लढटा आनी थंयच न्हू तर पुराय देशान गोंयान सुद्दां आयज आमी आमच्या हक्का खातीर आनी ह्या आमच्या फुडच्या पिळगे खातीर म्हणजे फुडल्या आमच्या जनरेशना खातीर त्यांच्या हक्का खातीर लढत आसा. तेन्ना ह्यो सरकार तेंचेर NSA लायता, तांकां टेररिस्ट म्हणटा आनी टर्मायट्स कॉक्रोच हे सगळे कसले किडे बिडे असले उतरां ती ह्या युवका खातीर आमच्या देशाच्या आयच्या युवका खातीर आमच्या सारक्या नेणट्या मनशां खातीर तरणाट्यां खातीर असली उतरां काडटा. तर हेजो आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून आनी ह्या देशाचे एक युवा नागरीक म्हणून निषेध करता.
अशे देशाच्या इतिहासान केन्नाच घडलेले ना की असो इंडिपेंडंट इंडियेन असो एक सरकार जालो ज्यांच्यानी देशाच्या युवकाक मारपाक हात वयर केलो, तो बी इतलो बेरहमी से मारना म्हणटात पळय तशें तांकां मारलेले आसा. अरे ह्या भाजप सरकाराक जे होम मिनिस्टर थंय बसलो अमित शाह, नाल्यार हांगाय जे आसात जे मंत्री जे भुरग्यांक युवकांक टर्मायट म्हणटा, तुमकां विचारूंक जाय, म्हाका तुमकां विचारूंक कशें दिसता, तुमकां भुरगीं ना, तुमच्या घरान फॅमिलीन युवक ना, ह्या युवकांक तुम्ही टर्माइट्स म्हणटात. म्हणजे कितें, आपल्या भुरग्यांक फॉरेनाक धाडले म्हणजे ते नॉन इंडियन जाले ते टर्माइट्स न्हू, पण हांगा असलेले युवक टर्माइट कशें तुम्ही अशें म्हणूंक शकता. इन्सेक्ट टर्माइट आनी कितें, ह्या देशाक एक टर्माइट्स आनी वाळटी जी लागला पळय ती म्हणजे भाजप पक्ष, जे देशाक आयज पोखरून खायत आसा. सगळे आमी म्हणटा देशाचे युवा हे फ्युचर आमच्या कंट्रीचे, जाल्यार अशी हॅरेसमेंट आनी टॉर्चर तुम्ही पळया अक्षरशः व्हिडिओन कितें कितें चल्ला. काल दिल्ली आमी आसा 3 दीस सगळे जॅमर्स लायला, सगळे कर्फ्यू केला, सगळे फोन यूज करूंक मेळना, वायफाय एक्सेस मेळना. कितें चल्ला, हे कितें टेररिस्ट आसात, तुम्ही टेररिस्ट क्रिमिनल्स आसता तांकां अरेस्ट करना. आणि काल आरामात जी आझाद मैदानात भुरगीं हांगा सुसेगाद कॅन्डल घेवन उभी आसा तेंचेर 1500 भुरग्यांचेर तुम्ही FIR घातला. आमकां हांगा पुलीस स्टेशनात वचत रावचें पडटा जेन्ना कोण क्रिमिनल क्रायम करता आनी तुम्ही FIR फायल करना. कसलो न्याय ह्यो. सो लॉ अँड ऑर्डर जे सिच्युएशन आसा ते एकदम भयानक जाल्लेले आसा. आणि तुम्ही जेन्ना दुसऱ्यांक क्रिमिनलांक अरेस्ट करूंक जाय मारूंक जाय, तुम्ही त्या भुरग्यांचेर तसले तुमची हुकुमशाही चल्लेली आसा. हांव सांगूंक सोदता, ज्या सरकाराक ह्या देशाचे युवकांचे संरक्षण करूंक कळना त्या सरकाराक आयज हक्कच ना आपूण सरकार हे सीट घेवन PM आणि CM म्हणून बसपाचे. तुमकां हक्क उरूंक ना. आणि ज्या दिसा तो व्हिडिओ तुम्ही पळयला आसतले, जशे एक आवय आणि एक चलयेक, तेजे आवयक आनी तेजे चलयेक जशे मारतात पळय पुलीस, ज्या दिसा तुम्ही युवकांचेर लाठी उखललेली आसा पळय, त्या दिसासून भाजप सरकार तुमकां सांगता तुमची उलटी गिनती सुरू हुई. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ दिस हुकुमशाही सरकार. आम्ही म्हणता डेमोक्रेसी आणि हे सांगतात की आम्ही सगळे डेमोक्रेसी प्रमाणे करता. हे जे चल्ला पळय, फोन बंद उडोवप, सगळ्यांक अरेस्ट करप, NSA लावप, नॅशनल सेक्युरिटी ऍक्ट, हे अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी चल्लेली आसा आता जी चल्ला ती देशान आमच्या. आणि एकदम दुर्दैवी आमचे कंडिशन चल्लेले आसा. अशे एक दुर्दैव म्हणटा हांव की इतले भयानक कंडिशन चल्लेले आसा. सो आमचे जे राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेते आसा देशाचे, ते त्या दिसा हेका बसलेले प्रोटेस्ट म्हणून, आणि सगळे आमचे नॅशनल लिडरांक उचलले. असे केन्ना जाल्लेले आसा हेच्या पयलीं देशान की देशाचे विरोधी पक्ष नेते अरेस्ट केल्लेले आसा आनी डिटेन केला, केन्नाच जावंक ना हेच्या पयलीं. सो हे जे चल्ला पळय ते एक डिक्टेटरशीप आसा आणि ह्या सरकाराचो आता एक अंत येयल्लेलोच आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता, एक त्या टायमाची लढाई जाल्ली जी आझादीची लढाई असलेली, जी ब्रिटिशाच्या विरोधान असलेली, आमकां एक स्वातंत्र्य मेळोनी म्हणून, आणि आता ही एक आझादी आणि चळवळ चालू जाल्लेली आसा देशभर, जी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आसा जे ब्रिटिशाचे तेन्ना समर्थक असलेले. सो हे आमकां कितें म्हणून बरें करूंक शकता जे ब्रिटिशांचे समर्थक असलेले. आम्ही आयज आमच्यो मागण्यो घेवन हांगा जमलेले आसा की पयल्यान पयली धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानी रेजिग्नेशन दिवचे, आणि जोपर्यंत दिना आमचे गोयभर आणि देशभर आमची आंदोलनां चालू उरतली. दुसरी आमची मागणी की ज्या भुरग्यांक काल FIR फायल केला तितल्या भुरग्यांची सगळ्यो केसी तुम्ही परत घेवच्यो, आणि परत एकदा स्टुडंट्साचे एड्युकेशन सिस्टमा खातीर कितें फुडले बरे ते पॉलिसी करपाचे. हांव तुमकां सांगता, हे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द भाजप सरकार. इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. समीर पुढे आज खास करून हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी आमच्या देशाचो चवथो स्तंभ जेका म्हणटा आमी सगळे मिडिया, तुमकां खास करून सलाम करता. कारण हांव पळयता की गेले कित्येक दीस जाले आज तुमी खुबशे मिडिया भाव आनी भयणी पावस ना पळयता, ऊन ना पळयता, वारो ना पळयता,
तुम्ही ज्या पद्दतीन हे विशय म्हाका दिसता लोकांपर्यंत पावपाचो तुमचो प्रयत्न आसा ती खतखत आनी जे सिरियसनेस आज देशभरान तुमीय पळयता ते खंय तरी म्हाका दिसता खतखत लोकांपर्यंत पावप आनी तुमच्याय मनात जी खतखत आसा ती म्हाका दिसता तुमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर परत एकदा सगळ्या मिडियांक हांव खरेंच सलाम करता. आनी आज आमी पळयता की आमचो काँग्रेस पक्षाचो एक प्रयत्न आसा की ज्या वेळार कसलेंय संकट येयलें त्या वेळार त्या संकटाक समोरे वचोन तातूंत कितें तरी सोल्युशन काडप हें आमचें कर्तव्य आसा. म्हणूनच आज देशान जी गंभीर परिस्थिती म्हाका दिसता इतकी म्हाका दिसता गंभीर परिस्थिती आमी केन्नाच देशान पळोवना. खास करून आमी पळयता की आज जी शिक्षण प्रणाली आसा म्हणजे शिक्षण संस्थेचेर आज म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज पद्दतीन हो धर्मेंद्र प्रधान काम करता ते पळोवंक वचत. आनी जाच्या नंतर आज आमचे देशाचे जाका आमी भविश्य म्हणटा जे येणारी पिढी जे आमचे स्टुडंट्स आसा ते देशाचे फुडलें भविश्य ते आपले म्हाका दिसता खंय तरी एक पारंपारीक पद्दतीन जे तांकां न्याय मेळपाक जाय ते न्याय मेळपाक ज्या वेळार ते आंदोलन पीसफूल प्रोटेस्ट करता ते हे बीजेपी सरकार व डिक्टेटोरियल सरकार तुमी तर ते सोशल मिडियाचेर पळयत ज्या पद्दतीन त्या म्हाका दिसता एक भुरग्यांक तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन मारले म्हाका दिसता पुलिसांनी जो लाठीचार्ज केलो आनी ज्या पद्दतीन तांकां मारले पुलिसांनी म्हाका दिसता अशी परिस्थिती आमी केन्नाच पळोवना. म्हणजे हो सरकार म्हाका दिसता आज भुरग्यांकूय भिल्लो आसा हें म्हाका दिसता सिद्ध जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता देशभरान आज वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आंदोलनां चालू आसा. कारण आज जेन्झी उठलेले आसा म्हाका दिसता युवक उठलेले आसा हे म्हाका दिसता भंय ह्या सरकाराक पडलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता काल ज्या वेळार सरकारान हांगा घोशणा केली की 1000 भुरग्यांचेर तो FIR जातली जे आंदोलन हांगा आमच्या आझाद मैदानार करपाक गेले. म्हाका दिसता हो म्हाका दिसता शेमफूल एक्ट ऑफ गव्हर्मेंट. कारण हेजे वयल्यान सिद्ध जाता की सरकार आज भुरग्यांक भिल्लेले आसा. आनी त्या खातीर आमी पळयता की आज आमचो काँग्रेस पक्षाचो एक प्रयत्न आसा की सगळ्या वाठारांनी गोंयच्या वाठारांनी आज आमी सगळे म्हाका दिसता वेगळ्या वेगळ्या ब्लॉकांचेर जे आमचे काँग्रेसचे पदाधिकारी आसा कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी आज एक निर्णय घेतलेलो आसा की आमी सगळे भुरग्यां फाटल्यान ठामपणी उबे रावपाचे. आनी आमी पळयता की आमचे देशाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन खास करून राहुल गांधीजी ज्या पद्दतीन आज भुरग्यां फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा म्हणजे तातूंत एक सिद्ध जाता की ह्या आमच्या लिडरां मदीं जे गुणवत्ता आसा एक कॅलिबर आसा ती म्हाका दिसता आज भुरग्यां मदीं दिसता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ह्या सरकाराक तेजो भंय पडलेलो आसा. खास करून छात्रवृत्ती गुंज तुमी तर देशभरान वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी तेजे कार्यक्रम पळयता भुरग्यां मदीं तो संवाद घालता. त्या संवादाक आनी त्या कार्यक्रमाक जी उपस्थिती म्हाका दिसता लाखांनी प्रमाणान जे भुरगे त्या उपस्थिती तेंची दवरता म्हाका दिसता हो एक खंय तरी म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकाराक भंय पडलेलो आसा. त्या खातीर ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता खास करून हो नरेंद्र सावयकर जो रिटायर्ड MP आसा आतां म्हाका दिसता ताकाय दिसता की आपलें भवितव्य आनी कांय फुडें ना. पूण खास करून ह्या बीजेपी सरकारान म्हाका दिसता तेणी जाणून घेवपाची गरज आसा की ताका खंय तरी कोणच्याक मारला आनी कोणच्याक मारल्या नंतर मनीस म्हाका दिसता खंय तरी ताका स्वता ज्यो वायटी लागलेल्यो आसा ताका दिसता की दुसऱ्यांक वायटी लागलेल्यो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता ह्या प्रमाणान तो संबोधीत करता. आनी खास करून ज्या पद्दतीन आज गोंयभरान जें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आज आमचे भुरगे उठलेले आसा भुरग्यांचें भविश्य हें म्हत्वाचें आसा. कारण देशाची प्रगती आनी देशाचो उद्धार म्हाका दिसता खास करून भुरग्यांच्या हातीन आसा. त्या खातीर तेंच्या फाटल्यान खंबीरपणे रावपाचो आमचें हें कर्तव्य आनी जो पर्यंत तांकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी खंबीरपणे तांच्या फाटल्यान रावतले. काँग्रेस पक्ष ठामपणे भुरग्यांच्या बरोबर आसा. भुरग्यांचें भविश्य उज्वल करपाक काँग्रेस पक्षाचो तुमी सरकारान जे निर्णय घेतले ते तुमी आज पळयल्ले आसा. आनी आज परत एकदां सांगता की जे म्हाका दिसता खास करून आमची मागणी आसा जी FIR तांच्यांनी रजिस्टर करता म्हणून सांगली ती इमिजिएटली तांच्यांनी रिवोक करची. हो धर्मेंद्र प्रधान जो आसा तो कॉम्प्रोमायज एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्लो आसा ताका इमिजिएटली सॅक करचो. आनी म्हाका दिसता एक शिक्षण पद्दत जी म्हाका दिसता एक ट्रान्सपरंट पद्दतीन जावपाक म्हणून आज भुरगे रस्त्यार देंवल्ले आसा तेंची जी मागणी आसा ती सरकारान बेगींतल्या बेगीन मान्य करची. आनी जो पर्यंत आमी ही मागणी सरकार मान्य करिना तो पर्यंत हें आंदोलन चालूच उरतलें. हांव फक्त भुरग्यां कडेन एकूच मागता की बी युनायटेड टू फायट अगेन्स्ट दीस करप्ट डिक्टेटोरियल बीजेपी गवर्नमेंट. वी विल स्टैंड बाय यू ऑलवेज. थैंक यू. अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है. देव बरी सांज दिवं. आमी आयज एक पिसफूल कॅन्डल मार्च घेवन हिंगा गांधी सर्कलाचेर येयल्या गांधी स्टेजा फुडें येयल्ले आहा. हे सुवातेर आमी कित्याक येयला खबर आहा गांधी सद्याक आमकां गोंयच्या आमच्या इंडियेक फ्रिडम स्ट्रगल केलो एक पिसफूल. तो हीच आमची तरणाटी ही भुरगीं आमची फुडली पिणगा तोच एक प्रोटेस्ट घेवन जंतर मंतराचेर गेल्ली. तांकां हे सरकारान धाड्यांनी मारले क्रुएलिटी. कसो थोडे पुलीस नासले तेंचे थोडे तेंचे ओन
गुंडास घेवन तांकां मारली. हांव म्हणटा म्हणजे दिसता कितें कोणाक ह्या तांकां सूख आनी दूख ना. कित्याक आमचे व्हडले टॉप लिडर आहा ते प्रायम मिनिस्टर तोले आंतवार आहा तांकां भुरगीं तांकां तेजें दूख समजना. हांव बागता कितें हे फुडें लोकांनी चिंतचें व्हडले कोण आंकवार आहा तांकां वयर हें दिवपाचें न्हू व्हडले पद्दत. कित्याक तांकां सूख आनी दूख तांकां पावना. हांव म्हणटा आमी सगळीं भुरग्यां बरोबर उबी आहा. तेंचे हांव डिमांड करता की जे भुरग्याचे डिमांड केला हो हेका रेजिग्नेशन दिवचें म्हणून धर्मेंद्र प्रधान तांकां तेणें रिजायन आपणाचें दिवचें आनी ही आमची सुटां सगळे घेवचे. तोय सांगता की आपणाची भुरगीं जीं आहा ते व्हडले मंत्री लोक सगळे आहा तेंची भुरगीं भायर शिकता आनी आमची जे गरीब लोक आहा तांकां शिक्षणाची तेंचे फाटीं गेल्ले तांकां ती शिकोंक बरी हुशार आहा तरी पूण ते चान्स दिना. कित्याक तांकां आपणाची भुरगीं भायर शिकोंक हे फुडाराक फुडें करूंक सोदता. हांव म्हणटा सगल्यांनी भुरग्यांक बरोबर आमी आहा तेणी गोट रावची भुरग्यांनी भिवपाची ना. आमी सगळ्या भुरग्यां बरोबर आसतले. मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद. सगळ्यांक आयज आमी काँग्रेस पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान एक सक्सेसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा. आमचे जे नॅशनल लिडर राहुल गांधीजी आनी तशेंच आमचे देशभरचे भुरगे तांचेर सगळ्यां कडेन तुमी पळयलां आसतलें पुलिसेन लाठीचार्ज केल्ले आसा. ताजो निशेध करपाक लागून आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा. हांव शिवोले गांवच्यान आयिल्लो आसा आनी म्हाज्या बरोबर हांगा रोशन चोडणकरू आसा. सो आमी जेन्ना हे सगळे विशय आमच्या गांवांत उलयता तेन्ना खुबशे लोक सांगता की तुमी बरो विशय घेतिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीन बरो विशय घेतिल्लो आसा आनी भुरग्यांनी बरो विशय घेतिल्लो आसा आनी तुमी अशेंच फुडें सरा आनी गोंयभरचे लोक तुमच्या फाटल्यान रावतले. आतां आमी पळयलां की उजवाड ग्रूप हो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी तेन्ना आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्लो. हजारांनी भुरगे आझाद मैदानाचेर आयिल्ले. आमच्या जाणट्यांनी आझाद मैदान आमकां दिल्लो आसा. कितें तुमचे विशय आसा कितें तुमकां विरोध करपाक जाय तेन्ना आमकां खातीर हो जागो दिल्लो आसा. त्या जाग्यार आमी पळयलें की काल आमच्या भुरग्यांक वचपाक दिलें ना विरोध केल्लो आसा. म्हाका अशें सांगपाचें आसा ह्या सरकाराक की एक भुरगो जेन्ना 18 वर्सां जाता तेन्ना तो एक कॅपेबल मनीस आसता. ताका उलोवपाचो हक आसता, स्वतंत्र आसता, रायट आसता. तुमी अशें तांकां दामून दवरले जाल्यार कांय जावपाचें ना. अशें जर तुमी दामून दवरले तांचेर FIR घातले जाल्यार आनी गोंयभरचे भुरगे भायर सरतले. फाल्यां परत प्रोटेस्ट आसा म्हापसा आनी परवा संडे मडगांव प्रोटेस्ट आसा. हांव सगळ्या भुरग्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या यूथ आनी सगळ्या लोकांक मागता की हो जो एड्युकेशन सिस्टम आमचो जो फेल जाल्लो आसा तो वाचोवपाचो. सगळ्यांनी भायर सरचें. देव बरें करूं. गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी चोर है. गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी चोर है. नमस्कार, हांव प्रतिभा बोरकर, पणजी ब्लॉक प्रेसिडेंट. सगळ्यात पयलीं हांव संपूर्ण भारतातले जे तरणाटे आसा तांकां थँक्यू म्हणटा आणि तांणी जे धाडस दाखयले संपूर्ण भारतभर आणि जे प्रोटेस्ट करतात, जे नीट पेपर लीक जालो, येदे व्हडले प्रकरण जाले आणि ताची जबाबदारी कोणूच घेयना. आमच्या काँग्रेस पक्षाची मुख्यत्वे करून हीच मागणी आसा की हाची जबाबदारी कोणी तरी घेयात तुम्ही आणि हाची चर्चा आमच्या संसदेन जावची. थंय जी लोक प्रोटेस्ट करतात दिल्ली जंतर मंतराचेर, तर तांचेर FIR जी दाखल केली आसा ती बेगिनातल्या बेगीन फाटी घेवची ही एक प्रमुख मागणी आसा. आणि धर्मेंद्र प्रधान जो ह्या सगळे जे प्रकरण घडले जाका लागून 25 भुरग्यांक जी तरणाटी आसा जे आपल्या आवय बापाची दोळे आसा तांकां आपले जीवन सोंपोवचे पडले. सो सगळ्यांनी चिंतचे की तांचेर कितले प्रेशर आशिल्ले, तांच्या मनान कितले दूख आशिल्ले. आता हे जे तांणी आपले जीवन सोंपयले ताची जबाबदारी कोण घेतलो. आणि भाजप सरकार म्हणटा की तांची बाजू घेऊन तुम्ही रस्त्यार पासून येऊ नका, लढनाका. काल आमचो जो काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी आसा जाचे की संवैधानिक हक्क आसा आमचो की कोणाय खातीर जर कोणाचेर अन्याय अत्याचार जाता तर भारतातलो प्रत्येक मनीस ताच्या अगेन्स्ट ताजो तो जो हक्क आसा ताजो वापर करून तो निषेध व्यक्त करू शकता. आणि तोच निषेध काल व्यक्त केलो. तुम्ही निषेध केलो म्हणून तुम्ही आमचेर FIR करता, आमकां भितर उडयता, पोलीस केस करता. हे स्वतंत्र भारताच्या आमच्या आत्ता मेरेनच्या वाटचालीन पहिल्या फावटीच घडले. ह्या घडणुकीचो आम्ही प्रदेश काँग्रेस तीव्र निषेध करता. आता आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान हे जे कितें काम केले, हे संपूर्ण भारतातले जे तरणाटे आसा, जे विद्यार्थी आसा तांची बाजू घेतली, हाजो निषेध म्हणून तुम्ही एक हे पळयात, गंमत पळयात
की हाजो निषेध म्हणून भाजपा आमच्या ऑफिसाचेर मोर्चा हाडटा आणि मोर्चा हाडल्या उपरांत एक गजाल घडली ते म्हणजे आसमानी संकट आयले तांचेर आणि तांकां काँग्रेसीचेच आधार घेवचो पडलो आणि आमच्याच तेकाक येवचें पडलें. कांय प्रॉब्लेम ना, काँग्रेस सदांच संपूर्ण भारतांतल्या लोकांच्या मदतीक सदांच धांवन येता आसा. सो हांव भाजपाच्या लोकांक बी म्हणटा की असले जे प्रकार आसा, हास्यास्पद प्रकार आसा ते तुमी करनाकात. आमी फक्त काँग्रेसचे लोक जावं विरोधी पक्षाचे लोक जे आसा तांच्या खातीरच लढना, आमी सगळ्या भारतांतल्या सगळ्या लोकां खातीर लढटा. सो भाजपाक हांव विनंती करता, आमी तांचे रागार जायना, आमी तांच्या बद्दल वायट पासून उलयना. आमी तांकां म्हणटा की ह्या भुरग्यां खातीर तुमी पासून भायर सरात आणि वायट उतरां तांच्या कडेन तुमी वायट उतरां काडनाकात. धन्यवाद. गवर्नमेंट वीक है, गवर्नमेंट वीक है. पेपर लीक है. देव बरी सांज तुमकां गोंयकारांनो. आयज जे आमच्या ह्या भारतांत चल्लेले आसा, पयलीं आमच्या जंतर मंतराचेर सोनम वांगचूक इतले दीस ते ह्या स्टुडंट्सां खातीर उपोशणाक बसलेले. 20 दीस जाले. प्रायम मिनिस्टर सोडा, तेंचो एज्युकेशन मिनिस्टर सोडा, कोणूच थंय तांकां मेळपाक येवंक ना. हेच दाखयता की हेंची जी हे आसा माणुसकी जी आसा ती मेल्ली आसा. हो असलो फटींग प्रायम मिनिस्टर आसा, हो फक्त धांवपाचें काम करता आनी कांयच ना. इतलो भित्रो हे सोनम वांगचुकाक भियालो तो. हो सोनम वांगचूक कितें मागतालो थंय हे सगळें कांय अजून येवंक ना, मनात येवंक ना. अकाउंटेबिलिटी जाय. कित्याक जाय आमकां अकाउंटेबिलिटी? जे आमी निवडून दिल्ले आसा तेंच्यांनी आमच्या खातीर कितें केलां तेची जाप विचारूंक जाय म्हणून तो मनीस थंय उपोशण करतालो. तेजे उपरांत जेन्ना आमचे जे हे आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजी थंय प्रोटेस्ट हे करपाक, पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक रेसिडेन्सचेर गेले, कसले बिहेवियर पळोवपाक आमकां ह्या सरकारचे मेळ्ळे. लास्ट टायम जेन्ना उपोशणाक बसलेले 11 दिसान सरकार जे आसा ते थंय अण्णा हजारे हांकां मेळपाक येयली. तर हे डिफरन्स जे आसा कळटा सरकार मध्ये की कसली सरकार ही आसा, ही भित्री सरकार आसा. हे सगळ्यांक भिता. आमचे जितले गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा ते कंटिन्यूस बंद करता. आमचे स्टुडंट्स आसा तेंचो फ्युचर जे आसा ते धोक्यान घालता. ही असली सत्यानाश सरकार आसा आणि बेगीन जे आसा ह्या सरकाराक काढून उडोवंक जाय. काँग्रेस पक्ष जे आसा ते उबो आसा आमचे जितले स्टुडंट्स आसा तेंचे वांगडा इन सॉलिडॅरिटी. आणि आमी एकूच मागणी करता, राजीनामा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. इस्तीफा दो. आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा, आमचे उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे अध्यक्ष शशांक नार्वेकर, हांगासर जमिल्ले सगळे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, दुसरे पदाधिकारी आणि काँग्रेसीचे कार्यकर्ते, सगळ्यांनी तुमकां आमच्या फुडाऱ्यांनी उलोवन सांगले कितें चल्लां पळय ते देशान आनी आमच्या गोंयान सध्या. काल ह्या सरकाराक इतलो भंय दिसलो जेन्ना तांणी एक मोर्चा काढलो. केन्ना तुम्ही आयकला की बीजेपी सरकार बीजेपी पक्ष आपणाच्याच सरकाराचेर एक मोर्चा काडटा. थंय काही प्रेस भावांनी आमच्या विचारले तांकां कित्याक मोर्चा काडला. म्हारगाय वाडल्या म्हणटा ते, दुसरे म्हणटा आमकां खबर ना कित्याक आमी आयल्यात ते. म्हणजे असले लोक घेवन तुम्ही मोर्चा काडटात आणि बुरशे शब्द उलोवन काँग्रेसीच्या लिडरांचेर हे असले हांकां सोबना. हांकां खरेंच भंय दिसला. कोणाचो भंय दिसला? हे आमचे विद्यार्थी, ही आमचे सुपुरले भुरगे आनी भुरगीं जे एज्युटेशन करतात, जे लढतात की आमकां न्याय दियाय म्हणून. हे नीट परीक्षेचे जे क्वेश्चन पेपर
152 टायम्स लीक आउट जाले पेपर निमण्या 10-12 वर्सां. हेंचे काय हे उलोवंक सोदिना. हेजेर तुम्ही कांयच तुमचे लक्ष घालिना. पूण फक्त लक्ष आसा काँग्रेसीचे लिडराचेर, ह्या भुरग्यांचेर आनी जे कोण हे सरकाराचेर आवाज उठयता पळय तांचेर. आवाज लोक उठयतलेच. कोणाक ह्या लोकशाहीन भिवपाची गरज ना. जे लोकांचेर अन्याय जाता, जे लोकांचेर पळय असले भाशेचे घोटाळे जातात, ताचेर काँग्रेस पक्ष ठामपणी सगळ्या लोकां फाटल्यान आनी भोव करून आमच्या हे भुरगीं जे भायर सरल्या न्याय मेळोवपाक तांच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले. आनी हेका लागून आमी 2-3 मागणी सरकारा कडेन दवरल्यात. एक पयलो धर्मेंद्र प्रधान जो आसा ताणें इस्तिफा दिवचो, ताणें रेजिग्नेशन दिवचें, नाय तर सरकारान ताका सॅक करून उडोवपाचें. पूण ते करूंक सोदिना, कित्याक तांकां खबर आसा तो सॅक जायत आनी घोटाळे भायर सरतले सगळे म्हणून, कित्याक इन्क्वायरी जाता. दुसरो, हे भुरग्यांचेर जो FIR जाला, तांकां मारण आयले, ताका मार घातलो दाड्यांनी आनी वयल्यान तांचेर FIR केला. ते FIR आनी सगळे रद्द करून ताबडतोब फाटीं घेवचे. आनी तिसरे, पार्लमेंटान हेजेर फूल डिस्कशन जावपाक गरज आसा. एड्युकेशन खंय पावलां आमचें. हे पळय लिडर आसा BJPचे, मंत्री आसा, तेंची सगळीं भुरगीं भायल्या देशांनी शिकतात. तांकांच विश्वास ना. हे आपणाचे सरकार शिक्षण मंत्रालय पळय शिक्षणाची नीती दाखयल्या, तांकां आपणाच्या नितीचेर विश्वास ना. आपणाच्या सगळ्या भुरग्यांक काडून भायर धाडल्या. आनी हे शिक्षण आमी आमच्या भारतवासी आनी आमच्या गोंयकारांक शिकचें पडटा. हेका लागून आमकां आनी एकदां सरकाराक सांगून दिवची एक मेसेज दिवची आसा आयज की ताबडतोब ह्या भुरग्यांचेर कसलोच FIR जावचो ना आनी कसलेच तेंचेर कारवाई जावची ना. आनी काँग्रेस पक्ष ठामपणी ह्या भुरग्यां फाटल्यान सदांच रावतलो. आनी ही तेंची मागणी आसा ती पुराय जावसर हे एज्युटेशन, हे जी चळवळ आसा ती कायम उरतली. हय, आनी भुरगीं तेणें म्हाका आनी एक याद करून दिलो की ही भुरगीं कोण मरून गेली आनी कोणाक मार लागला, तांकां म्हाका दिसता जरूर सरकारान कॉम्पेन्सेशन दिवपाची गरज आसा. सरकारान लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला. हे पळय मोर्चा काडटात ते दुसऱ्या वाठारांनी लोकांची दोळ्यांनी तेल घालपाक आनी लोकांक दिशाभूल करपाक. पूण म्हाका खात्री आसा की गोंयचे लोक आनी भारताचे लोक बरे शातूर आसात आनी हांकां लोकांक आमच्या सारके कळून पडलेले आसा हे BJP सरकार कितें पळय. देव बरें. आभार प्रदर्शन. गुड इवनिंग. हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट लॉरेन्स गोरजिया कावन्सिल. हांव पयले सुवातेर मिडिया भावा भयणीक हांव सगळे देव बरें करूं म्हणटा ती आयज आमगे हिंगा येयली एका पिसफूल मार्च हिंगा आमचे कावरेज करपाक. तशेंच आमचे सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नॉर्थाकसून सगळे ते येयले आमकां रावले आमच्या वांगडा. तशेंच आमचे काँग्रेस वर्कर्स सगळे आहा तांकां सगळ्यांक काडून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फुडाराक तुमी सगळे येवचे आनी आमकां आदार करचो आनी हेच्या पासून आमी झगडपाक आमकां आदार दिवचो म्हणटा. देव बरें. दामू नाईक म्हणटा की हे जो प्रोटेस्ट आहा हे पॉलिटिकल स्टंट म्हणटा. पॉलिटिकल स्टंट म्हणून ते लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न. हो प्रोटेस्ट जो आसा आमचो न्ही, काँग्रेस पक्षाचो. जो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंय प्रायम मिनिस्टराच्या दारार एका बसलो पळय तो घेराव घालूंक एज्युटेशनाक बसलो, तो आमचे प्रश्न उबारूंक, हे आमच्या भुरग्यांक, हे आमच्या विद्यार्थ्यांक आमचो सपोर्ट दाखोवपाक. हे पळय चळवळ आसा ते आमच्या विद्यार्थ्यांची आनी ह्या इंडियेचे आनी गोंयच्या भुरग्यांची चळवळ आसा. आनी जेन्ना ते म्हणटात हे पॉलिटिकल, हे आनी कितें, हे फक्त लोकांक दिशाभूल आनी लोकांक दोळ्यांनी तेल घालपाक. पूण तुका सांगला पळय ते प्रमाणे लोक बरे शातूर आसात आनी लोक बळी पडपाचे ना असले दिशाभूल प्रयत्न.
ह्या एका पॉयंटार हांव आनी एक सांगूंक सोदता. 12 वर्सां पयलीं जेन्ना नरेंद्र मोदी ऑल ओव्हर इंडिया कॅम्पेन करतालो तेन्ना तेणे कॉल केल्लो फक्त युथाकूच की आमी तुमचे स्वप्न पुराय करता, सगळे तुमकां जॉब्स दिता कितले तरी लाख वर्सां अशें. तशेंच गोंयचो मुख्यमंत्री 15 वर्सां जाली, 5 वर्सां पयलींचो मॅनिफेस्टो उगडून पळयात. तेणेय सांगलेले 10,000 जॉब दितलो म्हणून. खंय दिले? जाल्यार पॉलिटिकल इशू हो सगळ्यात बाबतीन पॉलिटिकल इशू करपाचें काम लास्ट 10 वर्सां 15 वर्सां बीजेपीनूच केला. सो तांकां आतां कितें दिसता की खंयचीय दुसरी पार्टी, काँग्रेसूच न्हू पण कोणूय दुसरो भायर सरलो की तो आंदोलनजिवी, मागीर तो असले प्रोटेस्ट काडटा, तो एंटी नॅशनल, हे सगळे लेबल तांकां जाय तितले दिवं. आमी कोणाच्या हितान आनी कोण्या खातीर काम करता ते जशें ते म्हणीत आसता न्हू, आमी कितें करता आमकां खबर आहा, आमकांय खबर आहा आमी कोणा खातीर उबे आहा. आमी तरणाट्या खातीर आयज उबे आहा हांगा, आनी आमकां प्रूफ जावं तांकां सर्टिफिकेट तेंच्या कडसून घेवपाची गरज ना, कित्याक आमी 70 वर्सां बरें प्रशासन दिवन ह्या कंट्रीक फुडें ऑलरेडी हाडून दवरला. आयज आमकां फक्त काँग्रेस पार्टीक तशेंच बाकीचे जे बीजेपी आनी ह्या प्रशासनाच्या अगेन्स्ट आसा पळय तांकां व्हडलें कांयच करपाची गरज ना, फक्त खरें उलोवपाची गरज आहा. तरणाटे भायर सरा, खरें उलया. जेंकां सिलिंडर गावूंक ना फक्त भायर सरा, खरें उलया. जेंकां भत्तो गावना भायर सरा, खरें उलया. आमी तेच करता, भायर उलयता, तांकां आरसो दाखयता आनी खरें उलयता. सो पॉलिटिसायज करपाचो क्वेश्चनूच येना. जेन्ना बरें पॉलिसी डिसिजन मेकींग काँग्रेस गव्हर्मेंट दिवंक शकता आनी तुमी फेल जाल्या, फुडले गव्हर्मेंट हाडूंक करपाक आमी हे करतलेच न्हू प्रयत्न. पॉलिटिकल पार्टी करतात ते. बीजेपीन 15 वर्सां पयलीं केले, 12 वर्सां पयलीं केले, आतां बाकीचे सगळे जाण करतले. क्वेश्चन कोण पॉलिटिक्स करता हे न्हू, क्वेश्चन तुमचे पेपर लीक जाले तेजेर पयलीं उत्तर दियात. पयलीं उत्तर दियात की इंडियेची फायनान्शियल परिस्थिती अशी कशी आहा, रेप कॅपिटल गोवा कशें जालें हेचेर पयलीं उत्तर दिया. पॉलिटिक्स करपाची गरजूच ना. जे प्रश्न सगळे लोक विचारता पळय ते प्रश्नाचे उत्तर दिल्यार आमकां आनीक आवाज उठोवपाचो गरज ना. तुम्ही सायलंटली तुमच्या एसी कॅबिनान बसल्या म्हणून आयज आमकां सगळ्यांक भायर सरचें पडटा. हेजे पयलीं पेपर लीक्स जाल्ला तेन्ना सुद्दां पेपर लीक जाल्या, पूण खंयचोच मिनिस्टर आयज हेच क्वेश्चन फुडें घेवन बीजेपी सरलेली. 12 वर्सां पयलीं पेपर लीक जाता, निर्भया इन्सिडंट जालो, कोल इन्सिडंट जालो, 3G चे स्कॅम जाले. बाय द वे सगळ्या हितून काँग्रेसीचे खंयचेच हेंचे गव्हर्मेंट 12 वर्सां आसून कोर्टाचेर कंट्रोल आसून इन्स्टिट्युशनाचेर कंट्रोल आसूनय एकट्याक कन्विक्शन गावूंक ना. हे आयज सिद्ध जाला सगळ्या कोर्टान खंय खंय स्कॅम जाल्ले. आनी ज्या प्लॅटफॉर्माचेर नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंत निवडून येयला पळय त्या प्लॅटफॉर्माचेर आयज तेंचे सकल्ले पांया सकल्ली जमीन गेली. कित्याक ज्या प्लॅटफॉर्माच्या बेसिसाचेर ते निवडून येयल्ले ते आयज खंयच्याच कोर्टान सिद्ध करूंक ना, खंयसरूच कन्विक्शन जावंक ना. सो क्वेश्चन हो न्हू, आयज तुमच्या प्रशासनाच्या टायमाक पेपर लीक कशें जाले हे उत्तर दियात. पयलीं पेपर लीक जालो हेचे क्वेश्चन आमकां विचारप ना. तुमी आनी आमी आयज क्वेश्चन विचारूंक जाय एज्युकेशन मिनिस्टराक, प्रायम मिनिस्टराक, आमच्या सीएमाक. गोंयचो एक भुरगो सुसायड करून गेला, तो क्वेश्चन विचारपाक जाय. हो क्वेश्चन आमीच विचारता, तो आमकां तुमी विचारूं नाका परत, तांकां विचारा. आयज गरज आसा तुमची मिडियाची. धर्मेंद्र प्रधानाक वचून विचारपाक. बीजेपीचे प्रेस कॉन्फरन्स पळोवंक ना दिसता, मिडियान विचारले ते उठून गेले. ना ना तशें म्हणिना. पयलीं कितें क्वेश्चन जाताले आमी मान्य केले, त्याच खातीर तरणाट्यान आनी इंडियन आमकां काडले न्हू सायडीक आनी तांकां गव्हर्मेंट दिली. आयज क्वेश्चन तेंच्यांनी आन्सर करूंक जाय. पयलीं पेपर लीक जाताले, पयलीं खुबश्यो गोश्टी जाल्या, पण आयज उत्तर जेन्ना आमी आनी बाकीचे तरणाटे जावं आमचे जे इंडियेचे लोक आहा ते क्वेश्चन विचारता, ह्या क्वेश्चनाचे उत्तर पयलीं जातले हे आसूं शकना. हेंचे क्वेश्चन तेणी आतां आन्सर करूंक जाय. तेंच्या प्रशासनान कित्याक तांकां जावंक ना सारकें. ताका एड करताले की फाटल्या पयलीं जाताले म्हणटा, पण फाटल्या 10 वर्सांनी 150 फावटी पेपर लीक जाला. आणि फक्त ह्याच नीट पेपर एक्झामीच्या लिकान 25 भुरग्यांनी जीव दिल्ले आसा. अशें पयलीं केन्ना जाला ते तुमी हिस्ट्री काडून दाखया. आणि जर जाल्ले असले जाल्यार सरकार तेन्ना सक्षम असलेले अकाउंटेबिलिटी घेवपाक, फुडें सरपाक. आयज जेन्ना 25 भुरग्यांनी जीवन आपले दिला पळय, आत्महत्या केला, ह्यो आत्महत्या न्हू, तांकां फोर्स केला जीव दिवपाक.
मर्डर ह्या सरकारान केला. आणि अशें आसतना जेन्ना हे जाले सुद्धा भुरगीं आपली जीव दिलो जाल्यार हेंच्यांनी एकदा तरी एक कंडोलन्स मेसेज घातला की बाबा 25 भुरगीं मेली तेंचे आमकां वायट दिसता, आमकां वायट दिसता, चला आमी वी आर सिम्पथायझिंग विथ द पेरेंट्स अँड द फॅमिली अशें तरी एकदा म्हटला. जाल्यार कसले हे एक्झाम्पल दितात. म्हणजे पयलीं केला म्हणजे आता करत रावतले कितें ते तांकां कोणी जाप विचारप आणि केन्ना ते आपले तेजे म्हणून रेजिग्नेशन खंयच्याच मिनिस्टरान दिवना. थ्रीजीचो स्कॅम जाला तेन्ना 3Gचो स्कॅम जाला तेन्ना टी राजान आपले रेजिग्नेशन. हांव पेपर लिकाचेर उलयता, ओन्ली पेपर लीक. आमी अकाउंटेबिलिटीचो आता आमी अकाउंटेबिलिटी मागता फॉर द 25 डेथ्स दॅट हॅव हॅपन्ड. लालू प्रसाद यादवान रेजिग्नेशन दिले, टी राजान रेजिग्नेशन. सगळे एक गोष्ट याद धरूंक जाय, ती सगळी जेन्ना इन्सिडंट जाली पळय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मिनिस्टरांनी रिजायन केली. अशी आंदोलनां जावन फूल इंडियेचे जनरेशन खराब करून मागीर रेजिग्नेशन दिवंक ना. तेंच्यांनी ज्या दिसा इन्सिडंट जालो त्याच्या दुसऱ्या दिसा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन प्रायम मिनिस्टरा कडेन स्वताहून रेजिग्नेशन दिल्या. आणि हे निर्लज्ज लोक असे वागतात. फक्त पेपर लीक्साचे तेन्ना मागलेले ते तुम्ही रेकॉर्ड दाखया, हांव तेजेर डिस्कस. आमी आतां करंटली आमी फास्ट ट्रॅक करपाक सांगला पळय मोदी, ते तुमकां विश्वास आहा? ना म्हाका ह्या गव्हर्मेंटाचेर कित्याच बाबतींत विश्वास ना. फास्ट ट्रॅक करूंक सोदता आणि हांगा गोंयांत मागीर सेम टायम 1000 FIR रेजिस्टर करता. सो मिनींग कितें आसा त्याच्या शब्दाचो? तो जर फास्ट ट्रॅक करूंक सोदता कितल्या पुलिसेच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी FIR रेजिस्टर केल्या? व्हिडिओ आयज प्रोड्यूस केल्या न्हू सुप्रीम कोर्टान. कितल्या पुलिसां अगेन्स्ट FIR रेजिस्टर जाले? आमच्या लिडरान लास्ट तुमकां सांगता एकूच पयली मागणी, हे सगळे पळय तेणी सांगला फास्ट ट्रॅक हे ते कोणाचे कारवाई जातली, लोकांक कांयच हेजेर विश्वास ना. पयलो ह्या धर्मेंद्र प्रधानान आपणाचे इस्तिफा राजीनामो दिलो, तेजे फुडले मागीर डिस्कशन जातले अशें आमच्या नेत्यान बाब राहुल गांधीन सांगलें. इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो. अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.